बांबोळे गावात नळांतल्यान सिवरेजीचें उदक येवपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जीएमसीच्या फाटल्या वटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज लायन तुटिल्ल्यान बांबोळेच्या थळाव्यांक नळांतल्या पिवपाच्या उदकांतल्यान सिवरेजीचें घाणयारें उदक येता। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचो प्रश्न उप्रासला। देखून तिडकल्ले थळावे सरपंच पंच एकठांय आयले। पळयात। सकाळी आमचे टॅप उक्तें केल्यार आमी म्हाजी झाडां शिंपपाक म्हणून पळय जाल्यार हे कसले घाणेचें उदक येवंक लागलें। आयज 10:30 आमी वयर वयताले गांवांत। पयल्यार हिंगा घाणीचो आनी सिवेज वॉटराचो व्हाव व्हांवतालो। व्हाव व्हांवतकच पयल्यार ही घाणीचें उदक आमी भितर गेले, तांकां सांगलें बाबा कितें तरी हेजेर तोड काडा म्हणून। पूण ते म्हणले हे आमचें काम न्हू। मागीर सरपंच फुडें गेली आमची कॅज्युअलिटी कडेन नाजाल्यार MS ऑफिसा कडेन, ते थंय म्हणपाक लागले हे आमचें काम न्हू। मागीर हांवें MSक फोन मारलो, MS म्हाका म्हणपाक लागलो आयज संडे। हांवें ताका विचारलें आयज संडे जाल्यार जर कॅज्युअलिटीन उजो पेटलो जाल्यार पालोवपाचो ना काय म्हणून, कित्याक आयज ही घाण आमच्या गांवांत देंवताली। आनी मागीर MSन हांवें PAक फोन मारलो बाब सातोसकराक, तेणें म्हाका फोन उखल्लो। तेणें म्हाका सांगलें मुनीस धाडटा म्हूण, पूण 1 वर पासून कोणूच हांगा पावूंक ना। मागीर फुडें हांवें हेल्थ मिनिस्टराक फोन मारपाक ट्राय केलो, तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना। हेल्थ आमचे इन्चार्ज फ्रेझेल तेका फोन मारपाक ट्राय केलो, तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना। मागीर थोडे इको क्लिनाचे मनीस आयले आनी तांणी हांगा काम करपाचें कॉमेस केलें, पूण म्हाका दिसता काम हे सारकें जावंक ना। उदक व्हांवन व्हांवन गांवांत येवपाक लागलें आनी आख्खो हे उदक वयर सावन सकयल पावलें। न्हवांतल्यान म्हणून लागलो हे पळय हें उदक येयलां, हें उदक न्हवाच्या टॅपांतल्यान येयलां तेज्या। मागीर रोखडेच तेज्या सायडीक घरांत आमी गेले, एक व्हिडिओ काडलो, तो व्हिडिओय आमी तुका दितले। तेज्या न्हवांतल्यान पळय हें कितें येयलां पळय तें। हे आयज हे कितें, हे आमचो गांवचो लोक मरपाचे, हे आमी मरपाचे, हो सगळो लोक आमी कितें करपाचें? हो जबाब म्हाका जावं, हेल्थ मिनिस्टराक जावं, CMा कडेन जावं, वॉटर मिनिस्टरा कडेन जावं, WRD मिनिस्टरा कडेन। ही कितें? हो गांव आमचो काबार करूंक सोदतात तुमी? आनीक आमच्या गांवांत भू सोडपाचें आसा तुमी? आनीक आमचो गांव काबार करूंक सोदता तुमी? कितें करूंक सोदता? हाजी जाप मातशी तुमी दिवपाक जाय। सकाळी आमचे टॅप उक्तें केल्यार आमी म्हाजी झाडां शिंपपाक म्हणून पळय जाल्यार हे कसले घाणेचें उदक येवंक लागलें। म्हाका मातसो दुबाव लागलो आनी हांवें रोखडोच आमच्या पयलींच्या सरपंचाक आमचो माविनाक फोन मारलो आनी सांगलें अशें अशें जालां। मावीन म्हणलो म्हाका की वयर कितें तरी प्रॉब्लम आसा, ते आमी आतां सॉल्व कितें करून येयल्या, पूण हांवें सांगलें आमच्या टॅपान भितर उदक सरलां म्हणून। ताका लागून मागीर तेणें सांगलें आपूण हांवें रोखडोच आमचो जॅकरेस आमचो लायन्समॅन आसा, लायन्समॅन ओके वॉटर सप्लाय करतालो, ताका हांवें कॉल केलें आनी तेणें सांगलें आपूण मनशाक धाडटा आनी पळयता म्हणून। आनी तेणें म्हाका सांगलें हें सॅम्पल एकठांय करून दवर, बॉटलीन घालून दवर, आमी तें सॅम्पल एका लॅबॉरेटरीन धाडून टेस्ट करतले म्हणून कितें जालां तितून। आनी फुडलें नेक्स्ट घर आल्बर्टाचें आमच्या आदूश भावाचें आशिल्लें, सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें मातसो ताचो नो ओपन करचो आनी एक बॉटल दवर म्हणून। सो ते भरपाक चॅक करपाक आल्बेटाचेरूच प्रॉब्लम काय काय सगळ्या आख्या गांवांत प्रॉब्लम आहा। तेणें आपलो नो उक्तो केलो, हो व्हिडिओ तुमकां दिलो आनी ताज्या न्हवांतल्या उदकान न्हवाच्या पायपांतल्यान हें भायर सरलें।